कळमेल्ली मशिनां, स्क्रॅपाक आयिल्ल्यो गाडयो आनी नोटीस बोर्ड जो 2019च्या डिसेंबरा सावन थंयच आसा, ताजेर नवीन कांयच बरोवना. आमचो प्रतिनिधी दिपेश नायक जेन्ना संजीवनी साखर कारखान्यात गेलो तेन्ना ताणें टिपिल्ली ही दृश्यां. खरें म्हटल्यार हो कारखानो न्हय, हें भाऊसाहेब बांदोडकराचें स्वप्न. गोंयांतल्या शेतकऱ्यांक बरे दीस येवचे म्हणून केल्लो यत्न. आतां तें स्वप्न कळमेलां. 1982 वर्साची पाटी दिसली. स्वयंचलीत वजन काट्याचें तेन्ना उक्तावण जाल्लें. ताचे उपरांत आनीक पाटी दिसली. तेन्नाचे सहकार मंत्री रवी नायक हांणी 2007 वर्सा उक्तावण केल्लो तो इलेक्ट्रॉनीक वे ब्रिज. दिसली एक लॅब बिल्डींग. तेन्नाचे सहकार मंत्री पांडुरंग भटाळेन ताचें उक्तावण केल्लें. नोटीस बोर्डाचेर नदर मारली. थंय दिसपट्टो रिपोर्ट बरयताले. तो निमणो बरयला तो फेब्रुवारी 19, 2019 वर्सा. फाटलीं 4 वर्सां थंय खडू लागूना. खडू म्हणजे चॉक. आमचें शूटिंग सुरू आसतना कारखान्याचो एक मनीस आयलो. म्हणपाक लागलो, तुमी शूटिंग काडूं शकना, परवानगी घेवची पडटा. आनी कोणा कडल्यान परवानगी घेवची जाल्यार तो मनीस खंय बसला मडगांव. आमी कॅमेरा बंद केलो. पूण भायर सरतना मात भाऊसाहेब बांदोडकरान पळयल्ल्या सपनाची याद घेवनूच आमी भायर सरले. तुमी पळयतात GNH.